भारतीय जनता पार्टीन आयोजित केल्ल्या आयच्या सेवा सप्ताह व्हर्च्युअल रॅलीक माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तान आम्ही सेवा सप्ताह मनयता। येता त्या 17 तारखेक माननीय नरेंद्र मोदीजींचो वाढदिवस आम्ही सगळ्यांनी सेवा सप्ताह म्हणून मनोवपाक सुरवात केली आणि आयचो तेजो शेवटचो कार्यक्रम गोंयांतलो सेवा सप्ताहाची व्हर्च्युअल मिटींग। या मिटींगेक आमच्या मदी उपस्थित आसात आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेट तानवडे, ज्यांचे भाषण तुम्ही आत्ताच ऐकले, जे गोयचे नामवंत बिझनेसमॅन आणि खरोखरच जे श्रीनिवास बाबा हांचे भाषण ऐकल्या उपरांत भारतीय जनता पार्टीत योग्य मनीस म्हणजे आम्ही सगळ्यांनी मेळून योग्य मनीस चूज केलो की ज्यांचे डायरेक्टली फक्त म्हणजे मोदीजी कडे फक्त ऐकूनच नको, मोदीजींचो प्रत्यक्ष अनुभव ज्यांच्यांनी शेअर केलो। हांवूय खूप फावटी बाबाक मेळटा, पण आयच्या भाशणांतल्यान त्यांचो नवीन अनुभव म्हाका आयकपाक मेळ्ळो। म्हणजे माननीय मोदीजीच्या बद्दल उलयता आसतना इंटरनॅशनल रिलेशन पासून म्हणजे अंत्योदय पर्यंत, म्हणजे जीएसटी जीडीपीच्या पासून म्हणजे संरक्षण पर्यंत हे सगळे मुद्दे तुम्ही तंतोतंत मांडला। बाबा खरोखरच तुम्ही योग्य असले हांव सांगता। भारतीय जनता पार्टीत म्हणजे अत्यंत रायट चॉईस म्हणजे उलोवपा खातीर म्हाका दिसता तुमच्या सारखी दुसरी नासतली अशें म्हाका नक्कीच दिसता। आणि दुसरी गजाल त्याच बरोबर हांव मुद्दामून सांगता, कारण आयचे सेवा सप्ताहाचे भाशण आशिल्ले आणि माननीय म्हणजे मोदीजीच्या वाढदिवसाच्या निमित्तान सेवा सप्ताह, पण ही सेवा आतापर्यंत तुमची फॅमिली कितलीशीच वर्सां करीत आयल्या। माझो ल्हानसो एक्सपिरियन्स, हांव बाबाक 20 वर्सां पयलीं वळखता आणि 2000 म्हणजे डेम्पो कंपनी हांच्या बरोबर ल्हानसो मंथन हो प्रोजेक्ट म्हणजे काउन्सिलिंग हो कन्सेप्ट गोंय सरकार आता करता, बट 20 वर्सां पयलीं काउन्सिलिंग हो प्रकल्प जर गोंयांत कोणी हाडलेलो आसत जाल्यार तो डेम्पो कंपनी आणि माय एनजीओ विच मंथन प्रोजेक्ट विच इज एक्च्युअल सेवा प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय देन डेम्पो कंपनी। आणि बाबा हांच्यांनी खरोखरच बाबा परत एकदा तुमचे अभिनंदन करता। माझ्या मुखार आमच्या मदीं आसात आमचे उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर, बाबू आजगावकर, सूत्रसंचालन करपी माजी आमदार सिद्धार्थ कुंकळकर, आमचे म्हापशेचे चेअरपर्सन रायन, तशेंच आमचे उत्तर गोंयचे अध्यक्ष अस्नोडकर, बाकी सगळे काउन्सिलर्स, जे काही मोजके कार्यकर्ते जरी समोर असतात आणि व्हर्च्युअल निमित्तान आमचे आशिल्ले सगळे गोंय राज्याचे आमदार असतले, मंत्री असतले, हितचिंतक असतले, आयची व्हर्च्युअल रॅली तुम्ही सगळेजाण मोठ्या प्रमाणात पळयतात। फाटले 7 दीस सेवा सप्ताहाच्या निमित्तान आम्ही वेगवेगळे कार्यक्रम हे लोकांच्या मदीं हेले, जे ब्लड डोनेशनाच्या पासून आम्ही विशेष करून म्हटले की द स्पेशल चाइल्ड, द स्पेशल डिजर्व पर्सन हांच्या पर्यंत पावचे। हांवें फाटल्या व्हर्च्युअल मिटिंगेच्या निमित्तान तुमकां सगळ्यांक आव्हान केलें आणि गोंयभरांतल्या स्पेशल डिझाबिलिटी पर्सना पर्यंत तुम्ही सगळे जाण पावले, खरोखरूच मनाक खोस भोगता। आणि कितलेशाच लोकांक त्या निमित्तान कोणाक व्हीलचेअर जाय, कोणाक हात जायो, कोणाक मशीन जाय, तुम्ही सगळ्यांनी शॉर्टलिस्ट केला। आम्ही थोड्याच दिसाच्या भितर सरकारच्या सहकार्यान आसतले किंवा सीएसआरच्या सहकार्यान आसतले, फुडल्या म्हयन्याभराच्या भितर जेंका ज्या स्पेशल डिझाबिलिटी पर्सनाक जी गरज आसा ते तुम्ही शॉर्टलिस्ट करून लिस्ट तयार केला, ते सगळ्यांच्या पर्यंत पावोवपा खातीर आमचे पार्टीचे सहकार्य हे सदोदीत तुमच्या मध्ये आसतले आणि पार्टी अध्यक्ष आम्ही सगळे जाण मेळून ते तुमच्या पर्यंत पावोवपाचो आमचो यत्न आसतलो। आयज हांव खूप मोठे पॉलिटिकल भाशण म्हाका करपाचें ना। सिद्धार्थान म्हटल्या त्या प्रमाणे आज 20 दीस हांव कोविडांतल्यान फ्री जाल्या उपरांत आज पयलीच फावटी म्हणजे पब्लीक रॅली, पब्लीक मिटींग हेका एड्रेस करता आणि म्हाका राजकीय भाशण करपाचें ना। हांव पळयतालो की आज कितें उलयतलो त्या विशयाचेर थोडोसो हांव विचार करतालो किंवा माननीय मोदीजीन वेगवेगळी कामां म्हणजे बाबान तर उलयता आसतना तो मुख्यमंत्री आसतना माननीय मोदीजीन कितें केलां हेंय तुमच्या समोर मांडलें आणि प्रधानमंत्री जाल्या उपरांत तांच्यांनी कितें केलां हेंय तुमच्या समोर मांडलें। तांच्यांनी स्वच्छ भारत अभियाना पासून स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया हो कन्सेप्ट तुमकां आमकां सगळ्यांक खबर आसा आणि ह्या सगळ्या कन्सेप्टांतल्यान आमी वता। पण माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे मुळात आज 70 वर्साचे जाले। माननीय मोदीजींचेर खरे संस्कार जर कोणाचे जाले आसत जाल्यार तांच्या आईचे संस्कार, तांच्या आईन तांचेर जे संस्कार केल्या त्या संस्कारांतल्यान आई आसतले, वडील आसतले त्यांचे किंवा त्यांचे भाव भयणी आसतले, हांच्या सगळ्यांच्या कॉमन फॅमिलींतल्यान ते वाडले, ल्हानाचे व्हड जाले। माझ्या सारकिलो खूप लहान कार्यकर्तो आज जाका भाग्य मेळ्ळें माननीय मोदीजींचेर उलोवपाचें, हांव खरोखरूच सांगता अति कष्ट
आणि अति गरीब या कठीण प्रसंगातल्यान म्हणजे तांच्यांनी आपले लाईफ हे फुडें व्हेलां. तुम्ही जर त्यांचे आत्मचरित्र वाचत किंवा तुम्ही जर त्यांचे ऐकत किंवा समजून घेत मागीर आमी खूप जण कमी लोक आसतले की ज्यांच्यांनी मुळात तांच्यांनी आपले लहानपणीचे लाईफ जे आयजूय बी तांची आई हयात आसात, जे वडील हयात ना, तांच्यांनी हे सगळे करता आसतना आपूण कशा रितीत व्हड जालो हे सांगला. तांच्यांनी ग्रॅज्युएशन पर्यंतचे आपले शिक्षण कंप्लीट केले आणि हे करता आसतना तांच्यांनी मदीं म्हटलां की रेल्वे स्टेशनाचेर आपल्या वडिलांच्या बरोबर आपल्याक चाव विकपाचोय प्रसंग आपल्याचेर येयलो. म्हणजे अत्यंत गरीब परिस्थितींतल्यान जरी ते वयर चल्ले, जरी ते आज पंतप्रधान पदाचेर पावले, त्यांच्यानी आपली रेल्वे स्टेशनाचेर विकलेली च्या ही आपूण स्वताहून लोकांक सांगल्या. म्हणजे खंयच्या कठीण प्रसंगातल्यान जे माननीय पंतप्रधान ह्या पदाचेर पावले. सदांच नीटनेटकेपणा रावप हे त्यांचे सामको ध्येय आसतालो आणि ग्रॅज्युएशन शिक्षण हे पूर्ण जाल्या उपरांत कितें करप म्हणजे सैनीक जावप काय आमी जशें म्हणटा किंवा संन्यासी जावप हे त्यांच्या समोर प्रश्न आशिल्लो. ते स्वामी विवेकानंदाचे खरे भक्त आशिल्ले आणि तांचे जर म्हणजे आज मुद्दामून माननीय मोदीजी उलयता आसतना खूब फावटी सांगता तांच्या विचारांचेर प्रभाव जर कोणाचो आसत जाल्यार स्वामी विवेकानंदांचो आसा आणि स्वामी विवेकानंदांच्या प्रेरणेंतल्यानूच ताणें आपले जीवन जे आसा हे फुडें वचत गेलें, फुडें व्हेलें. हिमाचलांत जेन्ना तेंच्यांनी ठरयलें की आपल्याक म्हणजे संन्यास घेवपाक जाय आणि ताज्या उपरांत कितें करपाचें, काही तेंच्यांनी वर्सां या पूर्ण भ्रमण करपा खातीर म्हणजे कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत या संपूर्ण देशाचे भ्रमण केलें. काही तेंप हिमाचलांत तांच्यांनी स्वता म्हणजे अध्ययन करपाकूय घालयलें. पण हे सगळें केल्या उपरांत तांच्यांनी ठरयलें की ना, ह्या देशाक आपल्या देश त्यांच्या मधलो देश प्रेम हो सदांच तांकां जागयतालो की ह्या देशाक गरज आसा. आणि संघ कार्य करत असताना सुद्धा त्यांच्यानी ठरयलें की आपलो जीवन या देशा खातीर समर्पित करपाचें आणि पूर्ण वेळ संघ प्रचारक आसतना ताज्या उपरांत तांचेर जबाबदारी दिली ती संघटनाची. आणि भारतीय जनता पार्टीत तांचेर संघटन म्हणून जी जबाबदारी दिली आणि संघटनेचे कार्य करता करता माननीय मोदीजी हे एक दीस गुजरातचे मुख्यमंत्री जाले. आमी सगळ्या जाणांक खबर आसा म्हणजे तितूर कसलोच स्वार्थ नासलेल्या मनशाचो फक्त एकमेव देश प्रेम या प्रतीत त्यांच्यानी आपले कार्य पुढे व्हरत गेले आणि त्याच धर्तीचेर आणि त्याच प्रेरणेंतल्यान ते मुख्यमंत्री जाले. मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत आमी सगळे जाण पळयता की पुराय भारत देशाक मुख्यमंत्री कशा पद्धतीचे आसचे किंवा राज्य कशा पद्धतीचे चलचे हो गुजरात मॉडेल माननीय नरेंद्र मोदीजीन संपूर्ण देशासमोर दवरलो. बाबान आपल्या भाशणांतल्यान उलयता आसतना सांगलें खरें म्हणजे तेंचें भाग्य तांकां मुख्यमंत्री आसतनाय मेळ्ळें आणि तांच्याय राज्यांत तांचो स्वताचो बिझनेस हो तेंच्यांनी सुरू केलो. तांच्यांनी तेन्ना म्हटलेलें एक वाक्य अजूनय याद येता, मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. भ्रष्टाचार आणि करप्शन हे त्यांच्या राज्यात केन्नाच आसचें ना आणि म्हणून तर ते तितक्या प्रगतीशील राज्याचे मुख्यमंत्री आणि राज्य एकदा दोनदा न्ही तीनदा मुख्यमंत्री जे आसा हे गुजरात राज्याचे जे संघटन मंत्री ते मुख्यमंत्री पर्यंत ते पावले. आणि ही खरोखरूच आमच्या सारकेल्या भारतीय जनता पार्टीच्या सामान्य कार्यकर्त्या खातीर एकदम गौरवशाली गोष्ट आसा की तांच्यांनी एक गुजरात मॉडेल हो पुराय देशासमोर दवरलो आणि ताज्या उपरांतचो इतिहास तुमकां आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा. 2014च्या हितूंतल्यान आमी जेन्ना पयले फावटी भारतीय जनता पार्टी लोकसभेच्या निवडणुकेक वयताले म्हणजे 2004 माननीय अटलजींचे सरकार गेल्या उपरांत तब्बल 10 वर्सां देश सगळ्या हातूंतल्यान फाटी गेल्लो म्हणपाक काय हरकत ना. देशाक खंय तरी नवीन नेतृत्वाची गरज आशिल्ली आणि ती पोकळी भरून काडपा खातीर भारतीय जनता पार्टीत जेन्ना प्रचार प्रमुख आणि मागीर पंतप्रधानाचो उमेदवार माननीय नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री हांकां फुडें काडलो आणि गुजरातात केल्लें तेंचें कार्य पळोवन म्हाका दिसता पुराय देशांतले लोक हे प्रभावित जाले आणि पयले फावटी म्हणजे एनडीए सरकाराक माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वा सकयल जे मोठ्या प्रमाणात लिडीन
या भारतीय जनता पार्टीचे सरकार, एनडीएचे सरकार देशाचेर निवडून 2014 आयलें आणि ताज्या उपरांत आमकां सगळ्यांक खबर आसा माननीय मोदीजी सुरू केल्ल्यो प्रत्येक स्किमी, प्रत्येक येवजण्यो तांच्यांनी दिल्लो नारो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. तांच्यांनी म्हटलें की ह्या देशांतल्या प्रत्येक मनशाक म्हाका बरोबर घेवपाक जाय. ह्या देशांतल्या प्रत्येक मनशाचो विकास म्हाका केल्लो जाय. ह्या देशांतल्या प्रत्येक मनशाक विश्वासात घेवपाक जाय. आणि म्हणून तर म्हाका दिसता की त्यांच्यो काही येवजण्यो म्हणजे बाबांनी उलयता आसतना उलयल्यो की उज्ज्वला सारखी योजना ही केन्ना तकलेंतल्यान येता की जेन्ना पळयता आमी एखाद्या दुर्गम भागातली आपली महिला, आपली एखादी भगिनी म्हणजे थंयसर चुलीचेर फूंक मारून मारून तिची दोनूय फुफ्फुसां जेन्ना तिका टीबी सारकिलें दुयेंत जाता तेन्नाच उज्ज्वला सारकिली योजना जी आसा फ्री ऑफ कॉस्ट तिका गॅस दिवपाचें काम हे केंद्र सरकार करता आणि कोट्यांनी रुपया आमी उज्ज्वला योजने खातीर दिता. आमी एखादे जेन्ना पळयता की माननीय पंतप्रधान आपल्या लाल किल्ल्या वयल्या भाशणांतल्यान जेन्ना आपल्या सबका साथ सबका विकास जेन्ना म्हणटा आणि तेन्ना तो टॉयलेटीच्या बद्दल उलयता तेन्ना म्हणटा की आपल्या पुराय देशात आमकां सगळ्या जाणांक ओपन डेफिकेशन फ्री करपाक जाय. पुराय देशात आमकां सगळ्या जाणांक टॉयलेट्स दिवपाक जाय. आणि आमी हे सगळे विशय उलयता आसतना की त्यांच्यानी ते प्रत्यक्षात हाडपी जर माननीय प्रधानमंत्री कोण आसत जाल्यार ते माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे आसतले ते फक्त उलोवन दवरिनाशिल्ले. प्रत्येक येवजण जी तांचे तकलेत येताले जे ते मांडटाले आनी तेंच्यांनी अनुभवले. आपल्या सारकिले वाईट प्रसंग दुसऱ्याक अनुभव करचे पडचे न्ही. जे या देशातल्या युवकाक आसतले, युवतीक आसतले, जाणटेल्यांक आसतले, ह्या सगळ्या जाणांक बरें लायफ जर दितले आसत जाल्यार आमी बदल घडोवन हाडपाक जाय. आणि म्हणून तर तांच्यांनी प्रत्येक क्षेत्रात वेगवेगळो बदल जो आसा हो प्रत्येक क्षेत्रातलो वेगवेगळो बदल हो आमकां करता आसतना दिसलो. आणि हे सगळें करता आसतना प्रमुख जर कितें आसत तर आमी म्हणटा राष्ट्रवाद. म्हणजे देशा प्रती आसलेलो प्रेम हो तांचो प्रायम आसतालो, हो सगळ्यात फुडें आसतालो. आणि ताकाच लागून तांची प्रत्येक येवजण काडून पळयात तुमी, तांच्यांनी घेतलेले क्रांतिकारी निर्णय तुमी काडून पळयात. सगळे बाबतींतले निर्णय आसतले. हे सगळे निर्णय हे आमी जशें म्हणटा की अंत्योदय तत्वाचेर घेतलेले निर्णय. द लास्ट ह्या देशांतलो शेवटचो मनीस जो आसतलो ह्या शेवटच्या मनशाक खंय तरी कॉन्सन्ट्रेट करून त्यांच्या खंय तरी दोळ्या समोर दवरून तांच्यांनी घेतलेलो निर्णय आसतलो. जावं तो मागीर प्रधानमंत्री एक्सिडेंटल योजना आसतली, जावं ती मागीर प्रधानमंत्री विमा योजना आसतली, जावं ती प्रधानमंत्री आवास योजना आसतली. एखाद्याच्या घरात जेन्ना वाईट प्रसंग जाता, एखाद्याच्या घरात एक्सिडेंटान जेन्ना कोणी वता ताका खंय तरी कितें तरी मदत करपाक दुसरो तिसरो कोण वचना. म्हणजे प्रधानमंत्री विमा योजनेच्या अंतर्गत आमी म्हणटा की ताका मदत जर कोणी करपाचे जर विचार जरी केलो आसत जाल्यार तो माननीय पंतप्रधानांनी केलो. म्हणटा प्रधानमंत्री आवास योजना आयजूय बी म्हणजे प्रधानमंत्री योजनेच्या अंतर्गत घर बांधपा खातीर 2.5 लाखापासून 4.5 लाख रुपयापर्यंत हे ताका डायरेक्टली दिवपाचे किंवा प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत घर बांधपाची 2016 पासून आतापर्यंत गोंयानूय बी जवळपास 2,500च्या वयर ह्या योजनेचो फायदो आमी लोकांक दिवपाक शकले. मागीर जायत्यो म्हणजे माननीय प्रधानमंत्री यांच्यांनी काडलेल्यो सगळ्यो योजना आमी 100% इम्प्लिमेंटेशन करपाचो प्रयत्न गोंय सरकारचो मागीर आमच्या फाटल्या कार्यकाळांतल्या 2014 पासून आतापर्यंत आसतले म्हणजे मनोहर भाई आसतना आसत किंवा पार्सेकर सर आसतना आसत सगळ्यो योजना सगळ्यांच्या पर्यंत पावोवपाचो सुदोदीत प्रयत्न हो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात आमी इच एंड एवरी टाइम केल्या. जावं ती मागीर शेतकऱ्या खातीर आसतली, जावं ती नुस्तेकारा खातीर आसतली, जावं ती स्ट्रीट वेंडरा खातीर आसतली. जे ह्या सगळ्या स्थितींतल्यान आमी जायत्यो येवजण्यो प्रत्येका पर्यंत पावोवपाचो विशय हो प्रत्येक फावटी केला. आणि म्हणून तर म्हाका दिसता 2014 पासून 2019 पर्यंत माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन म्हणजे नवभारत निर्माण या दृष्टीन पावलां उचलपाक सुरवात केली. आमकां सगळ्यांक स्वप्न दाखयलें की हो देश नीव इंडिया जावपाक जाय. आणि ह्या नीव इंडिया जाता आसतना मागीर मेक इन इंडिया आसतलो, स्कील इंडिया आसतलो, हाज्या सारकिले वेगवेगळे कन्सेप्ट हे प्रत्येकाच्या समोर दवरले. आमी जेन्ना म्हणटा
की नव भारत जातलो आसत ह्या देशाक जे जगात नवीन नेतृत्व मेळपा खातीर जेन्ना ग्लोबलायझेशनचो जेन्ना आमी विचार करता तेन्ना खरोखरूच हो भारत देश जे 21व्या शतकात महासत्ता जर जावपाक जाय म्हणजे बाबाच्या भाशणांतल्यान त्यांच्यानी उल्लेख केलो आज अमेरिका आसतली रशिया आसतली जपान आसतली आमच्या बरोबरचे रिलेशन्स जे आसा खूप बरे रिलेशन्स तांच्यांनी डेव्हलप केला आणि आमच्या विरोधी म्हणजे जी राष्ट्रां आसात तांकां सुद्धा म्हणजे आतांच दाखोवन दिला की आमची पावर कितें आसा ती म्हाका दिसता पाकिस्तान आसत आनी चायना आसत आता तुम्ही जस्ट रिसेंटली पळयता आसतले डोकलाम सारकिल्या ठिकाणी सुद्धा पयरच्या जर पेपरांचे म्हणटा आसत जाल्यार ते म्हणटा ना हय आमचे भारतीय 20 सैनिक हे वीरगती प्राप्त झाले आम्ही वीरगती प्राप्त झाल्या सैनिकाक तांच्या घराकडे धाडून तांकां म्हणजे सरकारी इंतमामान आम्ही त्यांचो लास्ट रिच्युअल्सूय केले बट चायनाक खंय तरी भंय दिसता म्हणजे अमेरिकेच्या पेपरात सांगता ते खंय तरी 80 सैनिक वीरगती प्राप्त त्यांच्या थंयसर मरण पावले म्हणून ते स्वतः सांगतात 55 म्हणजे डेड ते सांगपाकूय भितात आज चायनान परत एकदा 2 स्टेप फाटी घेतल्या म्हणजे आमची ताकद संरक्षण क्षेत्रात सुद्धा कितें आसा ही संरक्षण मंत्री आणि माननीय मोदीजीच्या नेतृत्वा सकयल दाखोवन दिल्ली आसा खंयच्याच क्षेत्रात फाटी न उरता पळयता फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट आसत संरक्षण आसत एग्रीकल्चर आसत या सगळ्या कन्सेप्टांचेर या वेगवेगळ्या पद्दतीत माननीय नरेंद्र मोदीजी फुडें वयता आसतना आमकां पळोवपाक मेळटा 2019 जेन्ना परत एकदा माननीय मोदीजी त्यांनी सगळ्या देशातल्या लोकांक जेन्ना तांच्यांनी उलो मारलो की आपल्याक परत एकदा तेन्ना बरेच जाण सांगताले की ना हे कदाचित शक्य जावचें ना जे वेगवेगळे जाण वेगवेगळ्यो गजाली सांगताले मोदी वर्सीस ऑल सगळे एकत्र आयले खंय तरी मोदीच्या वर्सीसान सगळ्यांनी एकत्र येवपाचो परत एकदा चंग मारलो बट लोकांक विश्वास आशिल्लो माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचेर म्हणूनच तर हांव सांगता की मोदीजींचेर विश्वास दवरून परत एकदा सत्ता या देशाची सत्ता व देश महासत्ता करपा खातीर 307 खासदार दिवन पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीक परत निवडून हाडपाचें काम जे आसा ह्या देशातल्या नागरिकांनी केलां तांकां खबर आसा आज या देशाचो कैवारी आणि या देशाच्या सामान्यातल्या सामान्य मनशाक जर उभारी जर कोण दिवपाक शकता आसत उदरगत जर या देशाची कोण करपाक शकता आसत जाल्यार माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी करपाक शकता आणि हे सगळें करता आसतना आमी सगळ्या जाणांनी कदाचित पळयलां आसतलें म्हणजे कोविड-19 सारकिल्या महामारींतल्यान पुराय जग वता या पुराय देश वता आणि हे सगळें जे आमी सगळ्यांनी अनुभवला गोंयांनी बी आमी लागच्यान अनुभवला आणि हे सगळे जाण म्हणजे ज्या पद्दतीत माननीय मोदीजीन जे पुराय जे जगा बरोबर आमच्या देशातूय बी कंट्रोल केला विदिन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टाइम जो इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे कोविड-19 खातीर जाय आशिल्ले हॉस्पिटल्स आसतली किंवा व्हेंटिलेटर्स आसतले पीपीई किट हे सगळे तयार करपाचें काम आणि ताजेर कंट्रोलूय कोविड-19 करपाचें काम हे माननीय मोदीजीन केलां इतकेच न्हय तर आनी एक गजाल जी बाबान मुद्दामून हांव परत रिपीट करता आणि त्यांच्यानी रायटली सांगलें की त्यांच्यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज दिली विच इज 20 लाख करोड 10% ऑफ द इंडियन इकॉनॉमी म्हणजे इंडियन इकॉनॉमीच्या 10%ची पॅकेज दिवप ही खूप व्हड गजाल आसा नाजाल्यार नोटी छापूं येता आसल्यो ते करूंक ना तेंच्यांनी पण एदी व्हडली पॅकेज दिता आसतना की सगळ्या लोकांक भितर आसपाव कसो करून घेवप होय तेंच्यांनी विचार केलो मागीर भितरलो सामान्य मनीस आसतलो की जेका नोव्हेंबर पर्यंत म्हणजे ताका तांदूळ आसतले किंवा दाळ आसतली ही फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे 130 कोटी जनता ही खंयसरूच कोणूच भुको उरचो न्ही उपाशी उरचो न्ही या पुराय देशातल्या लोकांक 2 टायमचे अन्न मेळचें हाजी व्यवस्था जी आसा ही फ्री ऑफ कॉस्ट रेशन दिवपाचें काम जे आसा हे माननीय पंतप्रधान मोदीजीन म्हणजे जेका आमी म्हणटा की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज 1 आणि पॅकेज 2 आमच्या गोंयांत सुद्धा जवळपास 5.5 ते 6 लाख लोक जे आसा हे या फ्री रेशन कार्ड पॅकेजींतल्यान जे आसा हे बेनिफिशियल जाल्ले आसा इतकेच न्ही तर तांच्यांनी विशय फक्त हो तेजाच पुरतो केलो ना मागीर एमएसएमई आसतले स्ट्रीट वेंडर आसतले एग्रीकल्चर आसतले फिशी कल्चर आसतले या सगळ्या खातीर जे वेगवेगळ्यो योजना ज्यो आसा त्यो कशा पद्दतीत तयार करच्यो आणि त्यो कशा पद्दतीत त्यांच्या पर्यंत पावोवच्यो
गोय सरकारान सुद्धा त्यांच्या ह्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज या योजनेच्या अंतर्गत आम्ही पळयता की MSME खातीर आसतली मागीर ती SLBC ची मीटिंग घेऊन आम्ही त्यांच्यापर्यंत म्हणजे 192 कोटी लोन हे तेंकाय सँक्शन झाले भितरले 100 crores ऑफ रुपीज गोंयांतल्या MSME जी आसा हे घेतले. आम्ही एग्रीकल्चरांक जे आसतले म्हणजे 3 फावटी तांच्या अकाउंटाचेर गोंयांतल्या एग्रीकल्चरिस्टांच्या अकाउंटाचेर तांच्यांनी कसलोच न फॉर्म भरता 2-2 हजार रुपयाची पॅकेज ही 3 फावटी त्यांच्या अकाउंटाचेर पावली. तिसरी गजाल आम्ही पळयता की पयले फावटी गोंयांतलो मिल्क फार्मर जो दूध विकतो आहा एका KCC कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड हे दिले गेले 1,60,000 विदाउट इंटरेस्ट ही पॅकेज तेकाय दिली गेली. जो काम करता तेका मदत करप फिशिकल्चर फार्मर आसतलो तेकाय KCC कार्ड जे दिले गेले. त्याच बरोबर म्युनिसिपालिटीत आसलेले स्ट्रीट वेंडर्स आसतले या स्ट्रीट वेंडराकूय बी खंय तरी म्हणजे आत्मनिर्भर भारत हेच्या अंतर्गत जे 10-10 हजार रुपयाचे लोन हे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्टात दिवपाचे काम या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत वेगवेगळे म्हणजे हातूर तशें जर पळयत जाल्यार 28 सेक्टर आसा आणि या 28 सेक्टरांतलो फायदो चडांत चड जनतेपर्यंत कसो पावचो हो पुराय देशभर या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेजीच्या अंतर्गत तांच्यांनी केलो गेलो आणि ताचो फायदो पुराय सगळ्या लोकांक मेळपा खातीर आम्ही सगळे जाण म्हणजे माझ्या बरोबर हांव आसतलो किंवा माझे बाकीचे सगळे मंत्री आमदार आसतले त्याच बरोबर पार्टीचे कार्यकर्ते आसतले तांच्यांनी वेगवेगळ्या पद्दतीत वेगवेगळ्या लोकांपर्यंत माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी सुरू केल्ली पॅकेज ही सगळ्यांच्या पर्यंत पावोवपाचो सगळें काम हे सदोदीत केल्लें आसा. हे एक्याचेरूच उरूंक ना पण आमकां खबर आसा माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीत म्हणजे ह्या COVID-19च्या स्थितीत सुद्धा म्हणजे देश प्रगतीपथाचेर व्हरपा खातीर आम्ही जशें म्हणटा की मातशी ही कोविडची महामारी वचुनीत किंवा आत्मनिर्भर भारत या अंतर्गत तांच्यांनी आयजूय बी फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट जी आसा ती या भारत देशात जाता ती कोणाच्या विश्वासाचेर आणि माननीय मोदीजी जेन्ना डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट या देशात करपाक मागता माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वाचेर आज कितलेशे चायना आसतले किंवा इतर राष्ट्रांतले लोक आज ह्यो देशात इन्व्हेस्टमेंट करपाक तयार आसा. माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वाचेर तांकां विश्वास आसा. ही COVID-19 महामारी गेल्या उपरांत परत एकदा देश जो आसा हो महासत्ता म्हणून फुडें येतलो हेचो आमकां विश्वास आसा आणि नक्कीच माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वाचेर वयता आसतना आमकां जायत्यो गजाली ज्यो आसा म्हणजे सगळ्यो पॅकेजीस आनी हे आसतले इतकेच न्ही तर तेंच्यांनी इकॉनॉमिक रिफॉर्म्स हाडटा आसतना हे सगळें करता आसतना म्हणजे पुराय आमकां कितलेशेच कायदे हे बदलपाचे काम हे माननीय मोदीजीन केलां. जावं ते एग्रीकल्चर रिफॉर्म लेबर रिफॉर्म वेगवेगळे बाबतीत म्हणजे चडांत चड लोकांक इन्व्हेस्टमेंट कशा पद्दतीत करपाक मेळटली हाजोय विचार जो आसा माननीय नरेंद्र मोदीजी केल्लो आसा. जाय ती पर्यंत मागीर फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट आसतली किंवा बाकीची इन्व्हेस्टमेंट आसतली हांगा कशा पद्दतीत जातली ताचो फायदो आमच्या लोकांक कसो मेळटलो. बाबान उलयता आसतना एक गजाल नक्की सांगली ती बरोबर आसा. जो पर्यंत नवीन बिझनेसमॅन जर हांगा इन्व्हेस्टमेंट करिना आसत ओके जाल्यार हांगासर नवीन उद्योग तयार जावचे ना. म्हाका खबर आसा इज ऑफ डुईंग बिझनेसच्या बाबतीत फाटली 1.5-2 वर्सां आसतले वेगवेगळी कारणां आसा. आमचो खंय तरी नंबर्स कमी जाला बट परत एकदा आम्ही नव्यान सुरू केल्या इज ऑफ डुईंग द बिझनेस इन द स्टेट ऑफ गोवा आम्ही रोखडेच इम्प्रूव्ह करतले आणि म्हाका खात्री आसा परतूय बी त्या नंबराच्या फुडें म्हणजे जो गोंयांत इन्व्हेस्टमेंट करपाक सोदता ताका इज ऑफ डुईंग बिझनेस हाच्या अंतर्गत इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड आसूं किंवा IDC आसूं हांच्या अंतर्गत बाकीचे सगळे रिफॉर्म्स करपाची तयारी गोंय सरकारांनी दवरल्या. जायते रिफॉर्म्स मागीर लेबराच्या बाबतीत आसतले एग्रीकल्चरच्या बाबतीत आसतले हे रिफॉर्म्स आज केल्या. आज विधानसभेत जाल्ले बिल पास एग्रीकल्चरा खातीर आयज आमी पळयताले की आमकां कदाचित ताजी झळ बसनासली बट महाराष्ट्रा सारकेल्या राज्यांत कर्नाटका सारकेल्या राज्यांत आणि जी व्हडली राज्यां आसा थंयसर फक्त तुमचो शेतकऱ्यांनी तयार केल्लो माल वो फक्त खंय तरी त्या बाजार समिती आसताल्यो तेंच्यो त्या बाजार मंडी राईट वर्ड इज अ बाजार मंडी त्या मंडीनीच व्हरून विकचो पडटालो आणि या मंडीचो फायदो कोणाक जातालो तर या दलालांक जातालो. हे मदले दलाल काढून उडोवपाचे काम जर कोणी केला आसत
माननीय मोदीजीत केला. म्हणजे जावं ते दिल्लीतले दलाल असतले, गल्लीतले दलाल असतले, त्या सगळ्यांक दलालांक सायडीक काडून डायरेक्टली जो पिकयता तेकाच त्याचो फायदो मेळपाक जाय हे काम माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीत केला. म्हणूनच तर हांव अभिनंदन करता की ज्यांच्यांनी जायते रिफॉर्म्स म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतींनी वेगवेगळ्या मिनिस्ट्रीनी वेगवेगळ्या कडेन जायते रिफॉर्म्स म्हणजे कोविड-19 सारकेली महामारी चालू असताना सुद्धा पार्लमेंट हाऊसांतल्यान वेगवेगळी बिलां आज जी पास जाल्या ती देशाच्या हिताच्या नुसार किंवा देशाच्या म्हणजे सामान्य शेतकऱ्याच्या असतली आमच्या सामान्य मनशाचे हित हे लक्षात घेऊन हे हित जे आसा हे फुडें व्हेलां. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन आमकां उलो मारला आत्मनिर्भर भारत की हो भारत परत एकदा आत्मनिर्भर जावपाक जाय, स्वताच्या पायार उबा रावपाक जाय, आमचो एक्सपोर्ट वाडपाक जाय आणि इम्पोर्ट खंय तरी कमी जावपाक जाय. आमकां ज्यो गजाली जायो त्यो आमी स्वता तयार करपाक जाय आणि त्यो ह्याच गोंयांत तयार जावपाक जाय. म्हणून तर तेंच्यांनी संरक्षण मिनिस्ट्रीच्या बाबतीत कितल्योश्योच हांगासर जे डिफेन्साक लागपी कितलेशेच इन्स्ट्रुमेंट हांगा तयार करपाक सुरवात केले. त्याच धर्तीचेर आमी म्हणटा आत्मनिर्भर भारत ह्याच धर्तीचेर आणि त्याच तत्वाचेर आमी सगळ्या गोंयकारांक उलो मारला. आमी दीनदयाळ जयंती 25 तारखेच्यान सुरू करता ते 2 ऑक्टोबर पर्यंत आमी तो परत हो कार्यक्रम सुरू आसतलो. आत्मनिर्भर भारत हाच्या अंतर्गत सुरू करपी वेगवेगळ्यो पॅकेजी वेगवेगळो कार्यक्रम लोकां कडेन पावोवचो. 2 तारखेक हो कार्यक्रम सोंपचो ना जाल्यार आत्मनिर्भर भारत हाच्या अंतर्गत स्वयंपूर्ण गोंय हे कशें जावचें हे काम 2 तारखेच्यान सुरू जातलें आणि हे काम आमच्या 192 पंचायती आणि 14 म्युनिसिपालिटी म्हणजे ह्या कोविड-19तल्या महामारींतल्यान सुद्धा आमची वेगवेगळी डिपार्टमेंटां वेगवेगळी कामां योग्य रिती करताले. आणि ताका लागून आमच्या सगळ्या म्हणजे जशें कोविड-19त आमचे हेल्थ सर्विसीस, पुलीस डिपार्टमेंट, कलेक्टर डिपार्टमेंट म्हणजे एके कडेन कंट्रोल करपाचें काम जाल्यार दुसरे कडेन ट्रीट करपाचें काम. कलेक्टर डिपार्टमेंट सगळें कंट्रोल करपाचें काम करताले जाल्यार हेल्थ डिपार्टमेंट आमचे सगळे ट्रीट करपाचें काम करताले. आमच्या आयच्यानूच म्हणजे कालच्यान साउथ गोवा डिस्ट्रिक्टांतले नवीन हॉस्पिटल तयार जालें. गोंय हे एकमेव राज्य आसा बऱ्यांतली बरी ट्रीटमेंट जी आसा ही कितलेशाच म्हणजे जितक्या लोकांक गरज आहा तितक्याय लोकांक एक दिसाचो इन्सिडन्स जर सोडलो जाल्यार ज्यो बेड्स अवेलेबल जाय हॉस्पिटलान आसतले कोविड केअर सेंटरान आसतले त्यो अवेलेबल करून दिवपाचें फ्री ऑफ कॉस्ट काम हे गोवा सरकारान केलां. खरोखरूच कॉंग्रेच्युलेट करपाक जाय, अभिनंदन करपाक जाय पुराय हेल्थ डिपार्टमेंट आनी पुराय टिमीक. ESI हॉस्पिटल आसतलें, गोवा मेडिकल कॉलेज आसतलें, SD हॉस्पिटल आसतलें, साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसतलें किंवा आमची सगळी कोविड केअर सेंटर आसतली. वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट ह्या कोविड सेंटरांनी मेळटा. हय पण हाजेर जर कंट्रोल हाडटलो आसत जाल्यार तुमी आमी सगळ्यांनी मेळूनच कंट्रोल हाडपाक जाय. फक्त सरकार एकटें कांयच करूंक शकना. म्हणून तर हांव सांगता आमी जे माननीय मोदीजी आनी आमी कंटिन्युअसली सांगत आयल्या की आमकां सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळपाक जाय, सॅनिटायझेशन वापरपाक जाय, मास्क वापरपाक जाय आणि खंय तरी म्हणजे आनी खूब दीस म्हणजे जो पर्यंत हाजेर लस येना जो पर्यंत हाजेर ट्रिटमेंट येना तो पर्यंत आमकां प्रिकॉशन्स घेवचीच पडटली. आणि हे सगळें करता आसतना सुद्दां म्हणजे ह्या महामारींतल्यान फुडें वयता आसतना हांवें जशें म्हटलें की स्वयंपूर्ण गोंय आमकां करपाक जाय आणि ताजो बेजीक सर्वे बेजीक डाटा आमचो डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन हांच्यांनी सगळ्यो पंचायतींचो सर्वे केलो, सगळ्या कावन्सिलाचो सर्वे केलो. तांच्यांनी मुळात तुज्या कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें आसा, तुज्या कडेन स्कील कितें आसा, तुज्या हांगासले लोक कितें करपाक शकता, तुज्या हांगासर लोकल प्रॉडक्ट कितें जाता. माननीय मोदीजी जे म्हणटा वीच इज द वोकल फॉर लोकल. आमचो जो प्रॉडक्ट आसा ताज्या खातीर आमकां वोकल जावपाची गरज आसा. म्हणजे आमी जशें म्हणटा की आयज पर्यंत आमी हांगासर पिकयता आनी आमी थंय व्हरून एक्सपोर्ट करता म्हणजे प्रोसेस खंय जाता भायर जाता. आयजूय बी गोंयचो तांदूळ हांगा तयार जाता आनी तो प्रोसेस खंय जाता बेंगलोराक वचून. ह्या फुडें ना, तो गोंयांत प्रोसेस जावपाक जाय आनी द गोवन ब्रँडच्या सकयल फुडें येवपाक जाय. तेन्ना आमी म्हणटले आत्मनिर्भर भारतच्या सकयल स्वयंपूर्ण गोंय. आमकां जर आयज फीश लागता, आमकां जर आयज दूध लागता, आमकां जर चिकन लागता, आमकां जर फुलां लागता, आमकां शेजाराच्या राज्यांतली न्ही तर ती आमच्या राज्यांत तयार जावपाक जाय. म्हाज्या पंचायत एरियेत जायी आसत जाल्यार ती हांवें करपाक जायी. म्हाज्या म्युनिसिपालिटी एरियेत आमकां ह्या लोकांक फुडें काडचें पडटलें, आमकां ह्या लोकांक तयार करचें पडटलें. हें काम एकटें दुसरें सरकार करूंक शकचें ना. आमी सगळे मेळोन
आत्मनिर्भर भारत हाच्या अंतर्गत स्वयंपूर्ण गोंय करपाक तुमचो सगळ्यांचो हातभार निश्चितच जाय. त्याच धर्तीचेर आमी तो 2 ऑक्टोबराच्यान गांधी जयंती ह्या निमित्तान सुरूय करूया. पण हे सगळें सोपयता आसतना हांव 1-2 गजाली सांगता, कारण म्हाकाय खूब वेळ उलोवपाचो, कारण ताकाय लिमिटेशन्स आसात. पण एक गजाल हांव मुद्दामून सांगता, माननीय मोदीजींच्या वाडदिवसांचेर हांव उलयतालों. माननीय मोदीजी म्हणजे ह्या देशाचे माननीय पंतप्रधान, हांच्यांनी देशाक तर गतवैभव प्राप्त करून दिलें. हे देश महासत्ता जावं शकता हे दाखोवन दिलें. म्हणजे एके वाटेंतल्यान स्वच्छ भारत अभियानाचेर उलयता आसतना तेंच्यांनी टॉयलेटीचेर उलयलें, दुसरे वाटेंतल्यान तेंच्यांनी इंटरनॅशनल रिलेशन्स हाजेरूय उलयलें. बट त्याच बरोबर तांच्यांनी ज्यो गजाली कितलीशींच वर्सां गेली, 70 वर्सां आमी ज्यांची वाट पळयताले, आमी जशें म्हणटाले की हो देश एक संद आसा, जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत हो देश एक आसा. ह्या देशात म्हणजे एक विधान एक प्रधान एक निशान, नहीं चलेगा दो प्रधान दो विधान नहीं दो निशान. ह्या देशाचो एकूच झेंडो आसतलो, एकूच प्रधानमंत्री आसतलो आणि ह्या देशाचे एकूच संविधान आसतलें. 370वें कलम रद्द करता आसतना जम्मू आणि काश्मीर ह्या देशाचे अविभाज्य घटक आसा हे माननीय नरेंद्र मोदीजी दाखोवन दिल्ले आसा. आमी त्या बद्दल अभिमान आसा, आमकां गर्वान आमी सांगता आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीत हो देश एक संद दवरलेलो आसा. आणि हे सगळें करता आसतना ताज्याय फुडें वचून म्हणजे 370वें कलम रद्द करता आसतना CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ह्या देशात जे अल्पसंख्यांक आशिल्ले पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश हांगासर जे हांगा कितलीशींच वर्सां येवन आपल्याक ह्या देशाची सिटीजनशीप केन्ना मेळटली हाचो विचार करतालो. तांकां परत एकदां आमी जशें म्हणटा की सिटीजनशीप दिवपाचें काम माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीत केल्लें आसा. आनी आमी कितलीशींच वर्सां ज्या गोश्टीचे वाट पळयताले की अयोध्येत भव्य राम मंदिर जावचें, त्या खातीर कितलेशाच कारसेवकांनी आपलें प्राणार्पण केलें. ते अयोध्येतल्या राम मंदिराचो फावंडेशन स्टोन माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीच्या हस्ते घातलो. ही आमच्या खातीर गौरवाची गजाल आसा. येदे व्हडलें काम जे गेली 70 वर्सां फक्त ह्या देशांतले नागरीक वाट पळयताले. अशा पद्दतीचे आमचे माननीय नरेंद्र मोदीजी जे 2014 पासून आयज पर्यंत जे ह्या देशाची वाटचाल जे देश फुडें व्हरत आसा, त्या खातीर म्हाका दिसता म्हाज्या सारकिलो सामान्य कार्यकर्तो म्हणजे तांच्या खातीर इतकेंच म्हणूंक शकतलो की देवान तांकां आजुनूय खूब मोठी ताकद दिवनी, तांकां खूब बरें आयुश्य दिवनी. हो देश ह्यो महासत्ता करपा खातीर तुमी आमी सगळे जाण खूब मोठ्या उमेदीन जे कार्य करता माननीय मोदीजींच्या बरोबर आसा. खरें म्हणजे ते आपल्या भाशणांतल्यान सदांच सांगतात की एक खरी ताकद जर कोण आसा, कार्यकर्तो ही आपली खरी ताकद आसा. आणि त्याच बळाचेर जे देश हो परत एकदा महासत्ता जातले. आणि नक्कीच माननीय मोदीजींचे प्रेरणास्थान स्वामी विवेकानंद हांचे विचार आम्ही फुडें घेवन यात. आणि परत एकदा म्हणजे ज्या पद्दतीन हांव सगळ्या समेस्त गोंयकारांच्या वतीन माननीय मोदीजींक खूब खूब शुभेच्छा दिता आणि माझे भाषण सोंपयता. जय हिंद, जय गोमंतक.